स्वर्गदूताच्या इतिहासावेले वाचप. पेद्रू इकरामध्ये उबो रावलो आनी व्हडल्यान असो उलयलो, जुदेवानो आनी जेरुसलेमांत वस्तेक आसलोल्यानो, हें जाणूं जायात की हांव सांगतां तेका चीत दिवन आयकात. देवान तुमचे मदें नाजरेचो जेजू आपणाक मानवलो मनीस म्हूण दाखयलो. तो तुमचे मदें आसलो तेन्ना ताचे उद्देशीं देवान ओचोऱ्यां आनी विस्मितां आनी खुणां केलीं. ही सगळी खबर तुमी जाणात. आपले थारायलोले येवजणे प्रमाणे सगळ्या आदींच फुडें जाणा जावन देवान जेजूक तुमचे आदीं केलो आनी सुमूट नासलोल्या मनशा उद्देशीं तुमी ताका खुर्सार खिळावन जिवेशी मारलो. पूण देवान ताका मरणाच्या बांदपासांतलो सोडून पुनर्जिवंत केलो, कित्याक मरणान ताका आपल्या चोपक्यान दवरूंक केन्नाच घडोवंक नजो आसलें. तर ताचे विशीं दावीद अशें म्हणटालो, हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा, म्हजी कूड पर्यान सहजकायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो नरकांत सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्तांक फोंडांक कुसूंक दिवचो न्हय. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलो, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची पुर्ती. भावा भयणीनो, हें म्हज्यान तुमकां खात्रेन सांगूं येता की दावीद आमचो प्रजापती मेलो आनी ताका पुरलो आनी ताची समाधी आमच्या आयच्या दिसा पर्यान आमचे मदें आसा. पूण प्रवादी जावन देवान आपणाक आपले सोस्तीचे एकल्याक आपल्या सिंहासनार बसयतलो म्हूण सोपूत घेवन उतर दिलें म्हूण तो जाणा आसलो. देखून ताणें अभिषिक्तांचें पुनर्जिवंतपण आदींच फुडेंच पळयलें. देवान नरकांत सांडूंक ना तोच. देवान फोंडांत कुसून दिवंक ना, ती कूड आचीच. ह्या जेजूक देवान पुनर्जिवंत केलो आनी आमी सगळीं ताचे पुनर्जिवंतपणाचे गवाय. देवाच्या उजव्या हातांत ताका आतां वयर उबारलो. देखून बासायलोलो पवित्र आत्मो ताणें बापा कडलो घेतलो आनी आमचेर घालो. तुमी पळयतात आनी आयकतात तेंच. देवाचें उतरें. देवाचे व्हड उपकार. आयकल्ल्या देवाच्या उतराक आमचो जबाब जातलो, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सर्वेस्पराक तुमी सांगात, सर्वेस्पर, तूंच म्हजें दायज, तूंच म्हजें पात्र, म्हजें दारजणें, तुजेच आदीं राखून दवरल्याय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. सर्वेस्पर म्हाका बूद दिता, देखून हांव तुका दिनवासतां. रातचे पर्यान म्हजें काळीज म्हाका शिकयता, बूद दिता. हांव सर्वेस्पराक सदांच म्हज्या दोळ्या मुखार दवरतां. तो म्हज्या उजव्याक आसा म्हणटच हांव कदींच आलो ना. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. देखून म्हजें काळीज उलासता, म्हजो आत्मो मुरगडटा, म्हजी कूड पर्यान सहजकायेन सुस्त जातली, कित्याक तूं म्हजो आत्मो मेल्ल्या मदें सांडचो न्हय आनी तुज्या विस्वासी भक्ताक फोंडांत उरूंक दिवचो न्हय. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. तूं म्हाका जिविताची वाट दाखयतलोय, तुजे मुखार म्हाका मेळटली आनंदाची पुर्ती आनी तुज्या उजव्याक सासणाचें सूख. सबाब, म्हाका राखून घे देवा, हांव तुका शेरोणा येतां. उद्गार.
सर्वेस्परान घोडिल्लो दीस हो संतोशी आनी आनंद भरीत जावया. माथ्यू प्रमाणे जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान. त्यो स्टोऱ्यो भिवन भिवन आनी व्हड खुशालकायेन समाधी सरशिल्यो बेगीन करसुल्ल्यो आनी धांवन धांवन ताचे सिसांक कळीत करूंक गेल्यो. आनी हांव चिंतूच जेजू तांकां मेळूंक आयलो. ताणें म्हणलें, नमान तुमकां. आनी ताणें लागीं सरून ताचे पांय धरले आनी ताका नमस्कार केलो. तेन्ना जेजून तांकां म्हणलें, भिवू नाकात, वचून म्हज्या भावांक गालिल्यांक वचात म्हूण सांगात. थंय ते म्हाका देखतले. त्या वाटेर आसतनाच राखणदारांतल्या कांय जाणांनी शारांत येवन घडलेलें तितलें मुखेल यादनिकाक कळीत केलें. आनी जाणट्यां बरोबर सभा जमून एक थाराव घेतलो आनी बरेच पयशे सैनिकाच्या हातांत घालून तांकां म्हणलें, तुमी अशें सांगचें, आमी न्हिदलोले आसतना ताच्या सिसांनी रातयां येवन ताका चोरून व्हेलो. आनी हें राजपालाच्या कानार पडत बी आमी ताका समजायतल्यो आनी तुमचेर कांयच जड येनाशें करतल्यो. म्हणटच सैनिकांनी पयशे घेतले आनी आपणाक शिकयलेले प्रमाणें केलें. आनी ही खबर जुदेवा मदें शिंपडली आनी आयचो दीस पर्यंत ती चलता. जेजू क्रिस्ताचें शुभ वर्तमान हें. वाखाणी तुका क्रिस्ता. मुखेल वड. तुवें तें म्हाका देखतले. नियाळाक आदार. एक आवय देसा खातीर शिमेर झुजतल्या आपल्या पुताक मेळूंक शेजाराच्या प्रांतांत वेता. जायते वर्सांनी घरा येवंक मेळूंक ना देखून ताचे रुचीचें जेवण खाण कावळ ताच्यो आवडीच्यो वस्तू ताका व्हरता. थंय पावतच तिका गाडी व्हरूंक येता आनी उबी ताच्या एकल्याच पुताक पुरला थंय व्हरूंक तिका ताच्या पुताक भेटयतात. हें पळोवन आवय थोटाकता आनी थंयच पडटा. उपरांत ती सोयनारार येवन खूब दुखांनी रडटा. आपल्या पुताचे मरणान आपल्या हांगा आपयला देखून थंयच रावन दुसऱ्या जखमी जालोल्या झुजारांची मोगान आपल्या जिवीत भर सेवा करता. शुभ वर्तमानांत अशेंच जायत्यो बायलो ताची आवय आनी मोगाची शिशूय रडटात. पूण जेन्ना जेजू पुनोवन जिवन जाता तेन्ना बायलांक सांगता, आतां रडूनच रडू राव नाकात. तुमी वचात आनी म्हजो वावर सुरू करात. हांव तुमचे सांगाता आसतलो. अशें म्हणटात मेल्या फाटल्यान रडून फायदो ना, पूण ताचो वावर फुडें वेळार ताका शांती मेळटली. जेजूय असल्या विस्वासान आपल्या सिसांक पाठयता. आमी आमच्या मेलोल्यांच्या उगडासान रडून जिवंक मूय, पूण ताणें दिलेलीं तत्वां आनी दिलोली वावर सदांच फुडें व्हरून मेलिलीं जिवन जावन आपल्या फाटल्यान सदांच आसात. ह्या विस्वासान वावरूंक गरजेचें. तर आयज आमचो थाराव जावन दी, मेलेल्या फाटल्यान रडून विलापून न्हय, पूण मोगान दुसऱ्यांची सेवा चालूच दवरूंक वावुरया.